कोणचा रमेश तलवडकर आमचो हो गणेश गावकार भाऊ हो आमचो हातोन वाज म्हणजे हो आमच्या गोविंद गावडे कितें चल्लां कितें बेकार रे आमी बेकार इतले कित्याक रे ताका भितात आमी तुमचे मनीस न्ही तुमी आमचे मनीस न्ही हे कितें हे कोण हे ट्रायबल आमी ट्रायबल कितें म्हाका पाहिले तुमचे कडेन आणि मागीर ऑर्डर सोडटले ताका भितर अडय कोण आमी नक्षलवादी हय कितें चल्लें कितें मातशें बस हें ना तुमकां पडून गेल ना लोकांचे परत तुमी येवचे ना आमच्या दाराक येवचे ना सरकाराक कितें दिसता की हांगासर टायम काडलो लोक वाजयतले आनी घरा वयतले हांव एक सांगता एक सांगून दवरता चिमोलकराच्या सायडीच्यान आमचो 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 स्ट्रायक आमचो स्ट्रायक आमचो स्ट्रायक आयच्यान सुरू जाता आमचो स्ट्रायक आयच्यान सुरू जाता आयच्यान सोंपना आयच्यान चालू जाता आनी आमी आमचे मरे पर्यंत अशेंच हाडून धरतले आणि एक सांगून करता क्लियरली सांगता आणि एक सांगून करता हांव ह्या आमच्या एसटी लिडरांक बाबानो हेच्यान फुडें मरे तुम्ही त्या आमच्या भगवान बिरसा मुंडाचे नाव घेवपाचे सोडून द्या 16 कोटी हय जल जंगल आणि जमीन याचे रक्षण करपाक या आम्ही फुडें सरला आणि तुम्ही कोण रे सामके कायर मरे कायर तुम्ही भित्रे ते तुमच्या पार्टीच्या त्राटपा खातीर तुम्ही ही सगळी रे लज दिसना तुमका लज दिसना काय म्हणता हे पळय म्हाका स्टेटमेंट करपाक बरो दिसना स्टेटमेंट करपाक बरो दिसना तुम्ही जे पळय आमदार जाला पळय आता मनान हाडलेले न्हू हांवेन तुमच्यान पयलीं हांव आमदार जावपाचो बरोबर मगो बाय सारखे पूण ना म्हाका पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट ना म्हणून हांवें तो नाच सोडलो पूण तुमी पॉलिटिक्स कित्याक करता रे बाबानो समाजाच्या नांवाचेर तुम्ही वोट घेता आणि समाज जेन्ना संकटान सापडटा तेन्ना तुम्ही कांयच येना मरे तुमचे तुमचो पुरुषार्थ खंय गेला मरे तुमचे खंय घाणांक हे पळय हांगासर बाळी आंदोलन केलें मरे आमी 2 जाणांक उडयले युथांक या बीजेपीन आपले राजकारण करपा खातीर बाळी जाले आनी तुमी सत्तेर येयले 2012 पासून आणि आयज ह्या आंदोलनान वो आमचो हक्क मेळोवपा खातीर हांव विचारता पुलिसांक तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर पळयता ते आयज तुमी आमचो कितक्या जाणांचो बळी घेतलो हो म्हाजो स्टेटमेंट आसा आयज आनीक परतून कितक्या जाणांचो तुम्ही बळी घेतलो हो म्हाजो प्रश्न मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आसा तुमकां सांगता हांव अजून आमचो संयम पळोवं नाका म्हाका खबर आसा तुमचे कडेन गन आसा सगळें आसा उडय मारून आमकां उडया प्रॉब्लेम आसा कितें 5 मिनटां भितर जर तर तुम्ही हे जर करिना हे आंदोलन जे आसा ते उग्र जातले हे हांगासरले सगळे स्वरूप पळया तुम्ही आणि विचार करा कळया बेगीन कळया तुमच्या एका आमचा जीव गेलो तरी बेहत्तर आम्ही किती मागता रे किती मागता तुझ्याकडे आमच्या खातीर 50 मीटर जागा मागता हांव विचारता डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचा जीव गेलो तरी बेहत्तर आम्ही किती मागता रे किती मागता तुझ्याकडे आमच्या खातीर 50 मीटर जागा मागता हांव विचारता डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमचे जल जंगल जमीन हे आसा जे आदर्श आमकां भगवान बिरसा मुंडान घालून दिले तेजी राखण करपाक आमी आवडटा
कट्टीभर उदकान नाग बुड्यांनी जीव दिया जर तर हांगासरले मूळ जे हांगासर आसा आदिवासी निवासी हांगा गोंयचे तुम्ही आमकां रस्त्यार हाडटा तांकां आमच्या हक्काय नाही करपा खातीर हय शी तू तुमची आणि जर तर तुमच्या मध्ये पुरुषार्थ असा जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच बरोबर गव्हर्नर फक्त थंय बसून आसा कितें पळयता रे बाबा अजून काहीच पावना तुका मेसेज पावना गव्हर्नराक कांयच विचारूंक जायना म्हणजे का सीएमांक हे तुझ्या राज्यात कितें चल्लां काय म्हणून फक्त जेन्ना कितें हें जाता कळ्ळें न्ही पक्ष बदल जाता तेन्ना तू पळयतलो दोळे उगडयता रे तुजे हांव विचारता गव्हर्नराक ट्रान्सलेट करून धाडा ताका आमची भाशा कळना जाल्यार हय पक्षांतर जाता तेन्ना तुजें काम हरशीं न्ही पण व्हडलें अभिभाशण केलें मरे तुवें असेंब्लीचें असलो मुद्दो असलो युनिटी मुळाचो मुद्दो असलो तेतून ना नाशिल्लो मुद्दो कित्याक ना गोंय इतकें पेटला आसतना इतकें कित्याक ना ह्या हांव राज्यपालाक विचारता सगळे आमकां ग्रहीत धरता ग्रांटेड धरता काय 5 मिनटां जाली आमी मार्च करता आमी वयता फुडें कळा गुयो घाला नाजाल्यार आनी कितें करता घाला कळ्ळें न्ही करा जिंकताले Gracias.
प्लीज दुकान सांगला तिथले मोठा आता गडबड करू नका माझी वाटी चला माझी दोहित राहा तुम्ही चांगला आहे
एक काम करा सकाळपासून आम्ही कितें म्हणटलें हांव आसा अजय आसा मागीर आमचो संदेश आसा तुकाराम आसा हे आमी 4 जाण जर सोडले हे तुमकां सांगल्या नंतरूच तुमी फुडें सरतली अथवा बसलेली आहा ती उठतली आं म्हाका खबर आसा आयज जे तुमच्या लायफान कितें येयल्लें आसा आयज तो दीस असो तुमच्या लायफान केन्नाच येवंक ना कळ्ळें असो केन्नाच येवंक ना तुमच्या जिवनात गोविंद तुमचे एज्युकेशन आउट ऑफ कंट्रोल वयता अशें दिसता तुमकां ना वचना उग्र जातले म्हणून उग्र जातलो हो एज्युकेशन म्हणून सांगलेलें तुमी मागीर आतां हें उग्र जावंक ना मागीर आतां कितें म्हणपाक सोदता तुमी सरकार तरी आयकना फुडें करतले आतां सांगता मरे करतले आमी कळ्ळें न्हू सकाळच्यान तुमी आतां आसा न्ही आतां भायर गेले भायर वचून ना फुडें कितें फुडें करता आमी आतां आमी तांकां मॅसेज धाडलो न्हू आमी आतां हें आतां जें केलां न्हू तें करपाक शकता म्हणून बरोबर सो हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाव दे हॅव टू रिएक्ट जर लॉ अँड ऑर्डर जर प्रॉब्लेम जाता आसत तेंच्यांनी पळोवपाक नाका हो तो पोलीस फोर्स आसा लॉ अँड ऑर्डर पळोवपाक जालो आमच्यांनी कंट्रोल करपाक जावचें ना म्हणून हेच्यान फुडें दे हॅव टू सेंड इट आर दे गोइंग टू लिसन मी नो So that is like I say. They have to inform. I don't know where that lady is gone now. Magistrate. कितलो टाइम दिता न्ही सर कितें मॅसेज व्हेला तुमची तेंच्याकडे कितें ते तुमच्याकडे कितें मॅसेज व्हेला त्यांनी आता कन्वे जी आसा न्हू मेसेज ती हांगासर जी मॉनिटर करता मॅजिस्ट्रेट कितें धाडपाचें न्ही म्हाजे कडेन आसतलो नंबर पूण हांव केलें जाल्यार तो आयकतलो ना कोण त्या म्हणटलो हांगासर तो सांगपाचें कशें आसा आमचें अजून आउट ऑफ कंट्रोल कांय वचूंक ना बाब मान्युअल बाब अजून आमचें आउट ऑफ कंट्रोल कांय वचूंक ना कित्याक लागून म्हणलें तो पळय रस्तो बंद केलो खंयचो? हो पळय तो तुमच्या लिडरांनी मागीर ताका उठयले ताका लागून आउट ऑफ कंट्रोल गेला काय म्हणटा नाही आउट ऑफ कंट्रोल म्हणजे इट इज वन ऑफ द स्ट्रॅटेजी टू अट्रॅक्ट कोण जे गव्हर्मेंट जे आसा तांकां हें करपा खातीर टायम कितलो येता न्ही तुमी अरे बाबा टायम आता 5 मिनटं आनी उलोवपाक दिल्ली मागीर आनी कितलो आतां आनी जोगना न्हू तेंच्यांनी आतां काय ना दुसरें कितें आमी उडी मारपाचें मारुतीक जाय तेंच्या वयल्यान बरोबर तें कितें हें आसा बायलां आसा चलयो आसा कळ्ळें न्ही आमी जशें हें करूंक शकता तशें तांकां आमी हें करपाक शकना विक्टीम करूंक शकना एक दॅट इज द रिजन आमी आमच्या हेका सगळो सविस्तर विचार करचो पडटा सारको विचार करून आमच्या आसा ते तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें पडटा कोण तरी गरजेच्यान उलयतलो हे चला गे फुडें उठा तुम्ही धांवा अशें जावपाक शकना म्हणून तांकां आमी कितें जस्ट वी आर लिवींग देम द इन्स्ट्रक्शन जस्ट फॉलोवर्स नॉट द जो कोण स्ट्रेंजर आसा ताका फॉलो करूनाका तुमी बरोबर सो अजून तांचे दोळे उगडना ते आता तुम्ही वचपाक सोदताले मागीर कितें जालें तुमकां कितें हाडिलो वचपाक गेले आपण कन्वे करता कोण गेला आता कोण गेला मामलेदार गेला म्हणून तुम्ही आता रावले मातशे कलेक्टर वदळ येऊन गेलो तो परत कलेक्टर परत येवंक ना ना जेन्ना कलेक्टर लेवला तो मनीस IAS तो वचून येना आनी तुम्ही मामलेदाराचेर विश्वासार रावले. तुम्ही हांव पासून ऑब्जर्व करता जे कोण तो मॅजिस्ट्रेट अथवा जे कोण आसा पळय ते आमच्या दोळ्याच्या समोर रावना ते फाटल्यान तेंच्या फाटल्यान लिखता कोण पुलिसाच्या फाटल्यान ते लिखता बाबा तो थंय आसा काय ती दोगांची आसा काय ना ते आमकां अशें पळोवचें पडटा आणि तितून आता पोलिसांमध्ये कोण एकटो सुद्धा ऑफिसर ना की बाबा तो त्यांची मेसेज आमकां कन्वे करतलो ती मॅजिस्ट्रेटूय ना SP बीन आसा न्ही हांगा SP आसा तो फुडें कित्याक येना तर फुडें येवपाक जाय न्ही आमी कोण
तुम्ही आमकां कैद केले सिलेऊच आम्ही गुलाम आम्ही तुमचे गुलाम झाला सांगा बरे येते म्हणल्यार रेंकाचे तुम्ही फक्त मागीर आमकां संदी मेळटा तेन्ना मोडयतले घालतले रिवेंज घेतले मागीर हा तुमचेर स्ट्रिक्चर पास केला म्हणून कितें म्हणटा तांकां ऑर्डर येवंक नासलेली दीस पड ऑर्डर आहे ना दीस पड निग्लेक्ट केला आसता तुमचे आय निग्लेक्ट केला आसता मागीर आमी निग्लेक्ट करून वयता मरे आतां मागीर उदक दिलो. तुम्ही म्हणले तिका दिले तुम्हाला आम्ही फुडें सरता तुम्ही जाय जाल्यार अरेस्ट करा अरेस्ट पण कित्याक करना ते कोण ते पुलीस तांकां इंस्ट्रक्शन आसा अरेस्ट करत जाल्यार हेजे सरकाराचे नाक कापतले म्हणून ते अरेस्ट करिना तुमकां मदेंच सोडला तुमी फुडें पण वचपाक दिना आनी कांयच करूंक दिना न्ही तांकां दिसता तेंची हे जे आसता चाल आसा ती आमकां कळना पण डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आमचे पासियेस पळयता बाबा आतां पळय तूं पासियेस आमचे आनी जेन्ना तुजो वेळ येतलो न्ही आनी तुजे पासियेस केदे आसा ते आमी पळयता मागीर कळ्ळें न्हू धाड तुज्या त्या गौरीक धाड तुज्या त्या रोहा हेका कोण तो आमचो सरपंच आहा तेका संदेशाक आनी ते बाबू रुदॉल्फ फर्नांडीसाक आता चिमलात ते कशे करता ते आम्ही पळयतले त्यांच्या तोंडान आमच्या कडे आता वोट मागपाक बी येतले ते काल जे असले चिमलचे लोक ते आयज ना आयज बदलले कळ्ळें न्ही आयज आमकां साक्षात्कार जालो म्हणून हे सगळे जे आमचे चिमलकर आमचे भाव भयणाची सगळी आसा आवय आसा हे आसा भयणी आसा सगळे आयज हांगासर आमकां येयल्ले आसा प्रत्येकाच्या मनान एकूच ध्यास आसा की आमचो गांव जर आमकां सांबाळटलो जर जाय तर आमचे तळे आमकां राखचे पडटले हो एकूच ध्यास घेवन येयला बाबा मेजॉरिटीची उत्तर मेळ्ळी मेजॉरिटीचे उत्तर कोणाक जे कोण लायक आहा तांकां नालायकांक कशें मेळटले हा तो फक्त तेच्या पदरा पोंदा लिपतलो बाबा गव्हर्नमेंटाच्या वतीन कोण आसा रे बाबा वो हाजिर हो कोई गवर्नमेंट का है क्या हाजिर हाजिर हो पळय आसा आवाजूच दिना बाबा तुम्ही जर अशें जर आसा जर जाल्यार कित्याक रे तुमी आमी आडयता हय अशें मुखवडे जावन आमकां कित्याक आडयता आडोव नाका न्हू तांकां तशीच ऑर्डर आसा तुम्ही अरेस्टूय करिना आमकां करा मरे बरें बडे व्हरून भितर आनी बसी हाडा आमकां जोरान आमी म्हणटा पळय परत एकदा सांगता कोण दुसरो सांगता तेगे आयकनाका सिस्टमॅटीक या इतले गोष्टी आमी पिसफुली केला आमी मार्च करतलेच अवश्य करतलेच फाल्यां असेंब्ली आजू 10 पर्यंत असेंब्ली आसा आमी करतलेच सिस्टमॅटीक थंय गेले मागीर ते आमगेर लाठीचार्ज केलो ना कितें सेक्शन लायली थंय हायवे गेले तशें करिनाका आमी सक्सेसफूल कित्याक जाला आमची युनिटी आहा वांगडा आहा म्हणून तो वांगडा 3 कडेन करूंक जायना पळय न्हू स्प्लीट जातले तर लोक थोडे येयला इन्स्टिगेट करतात तांकां सांगला आमी पुलिसांक तांकां नोटीस कर म्हणून ते दुखलुपाक लागलेले तर तेंचे आयकपाचें ना पळय न्हू इतले शांतपणे केला आमी वयतले आमी अल्टिमेटम दिता आनी आमी 8:30 पर्यंत रावतले 8:30 पर्यंत रावतले आनी आमी मोर्चा फायनली असेंब्लीचेर घेवन येतले ओके
अजय तुम्ही अल्टिमेटम दीत आहात दिसता तुमकां पुलीस फुडें वचोंक दितले ना पण आम्ही 2-3दा ट्राय केली आमचे मागीर थोडे तेंच्यांनी ब्लॉकूय केले कळ्ळें न्हू मागीर ते सिच्युएशन आमकां वो येयलो कोण म्हणटा कलेक्टर येयलो तेणी सांगलें आपली मॅसेज ते पावयता म्हणून सो आमी आतां 1.5 वर रावले कित्याक आमकां आमच्या बायलांक त्रासान घालपाचें ना कोणाकूच घालपाचें ना कोणाकय केशी घातलेले लागलेले नाका आमी वयतले मात शांतता कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमी पिसफुली वयतले हे आमी अर्द्या वराचो अल्टिमेटम दिता आनी मागीर आमी फुडलो स्टेप घेतलो तुमच्याकडे कोणाकडे जर कलेक्टराचा नंबर असेल म्हाका दिया बाबा हांव विचारता ताका श्रीकृष्णा दी काय नाही बसा 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 कलेक्टर कलेक्टर आम्ही वयतले मात अल्टिमेट केदो सांग दिता फाटल्यान